नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. जुनात जाल्ले भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका आयोजित करूंक पर्रीकार सरकारान राज्याच्या तिजोरेंतल्यान केलो खर्च, काँग्रेसीचो गंभीर आरोप. काणकोण दुर्घटनेत मुख्याधिकारी बळीचो बकरो, प्रमाणपत्रां दिवपा खातीर भाजपाच्या आदल्या आनी सध्याच्या आमदारांचो प्रेशर. एनसीपी म्हणटा दोगांकूय अटक करची. काणकोण केशीत दीपक देसाय आणि प्रदीप नाईक 24 फेब्रुवारी मेरेन कादयेतच. जमिनाचेर आदेश 24 मेरेन राखून फरारी इंजिनियराक भितर उडोवपाचे सरकारी वकिलाची मागणी. बिल्डर आणि काणकोण पालिकेचे अधिकाऱ्यांमदी नेक्सस आसुये. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आणि लायसन्स रिन्युवला वेल्यान हायकोर्टान उक्तायलो दुबाव. नव्या कसिनो पॉलिसीत लायसन ट्रान्सफराचे तरतुदी प्रमाण नव्या अर्जाचेर विचार जावं येता. फी पावतली 5 ते 10 कोटींचेर. मांडवीत सवे कसिनोचे संकेत. केपें अर्बन फट भांगर प्रकरणात 2 मॅनेजरांचेर आनी रीण काडपी 29 जाणांचेर फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद. क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे फटयले म्हूण आरोप. खबरो विस्तारान. फाटल्या वर्सा जुनात जाल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बसके वेळार भाजपान सगळो खर्च राज्य तिजोरेंतल्यान केला असो आरोप काँग्रेसीन केला. ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक रावपाची आनी खावपा पिवपाची सोय पर्रीकार सरकारान लोकांचे पयशे मोडून केला अशें प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा. पर्रीकार पणजे कसिनोचे शार करूंक सोदता असो आरोप जॉनान केलो. 50 delegates, National Executive Committee delegates of BJP were declared state guests by the Goa government, by Mr. Chief Minister Manohar Parrikar, and only one member, Mr. Prahlad Patel, ex-Union Minister, has borne his own expenses. These delegates were booked at 7-star Marriott Hotel, 50 rooms were booked. Then they were booked as Taj Hotel, and they were booked at Siddharth Goa. And posh air-conditioned taxis were allotted to each delegate. And all these bills are borne by GAD Government of Goa. According to the RTI we have access. The air tickets information has not been given to us, and we presume that even air travel has been done at the cost of Goa government. हॉटेलाच्या वाठारांतच कसिनो आसपाक शकता. मात पर्रीकार गोंयान मांडवी न्हंयेन कसिनो हाडत आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान केलो. Same chief minister is promoting casinos in Panjim, in his constituency, which is a capital city, and he is trying to convert this city into a sin city, casino city, because rules does not permit him to transfer casinos. But yesterday we read that he intend to bring law to transfer casinos to die a natural death and clear from the river Mandovi. Really, I feel whoever took the wrong decision to put casinos in river Mandovi, because casinos were supposed to be only in 5-star hotel, within the premises of the 5-star jurisdiction of a hotel, and it is only meant for foreigners who reside in those hotels. काणकोणा विजया बागी खून प्रकरणा संबंधी रस्तो आडायलो म्हूण तारा केरकर आड केस नोंद केल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. Mr. Parrikar has mentioned that anybody blocking the national highway, they will be booked under the law. And Tara Kerkar, the president of the NGO, when she was agitating in Kankona for the murder of Vijaya Pagi, she was booked for blocking the national highway. Whereas in Kortali, there was unfortunate death of a student, a young girl, where the local MLA Alina Saldana was involved in a similar act.
of blocking the national highway, and no case has been filed against her. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. काणकोण दुर्घटनेत मुख्याधिकाऱ्याक अटक करून सरकार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा. मुख्याधिकाऱ्यान आदल्या आनी आताच्या भाजप आमदाराच्या चेपणाक लागून प्रमाणपत्रां दिल्ली. ताका लागून भाजपाच्या सध्याच्या आनी आदल्या आमदाराक अटक करून चौकशी करपाची मागणी एनसीपीन केल्या. रेस्क्यू ऑपरेशना खातीर जाल्लो खर्च बिल्डराची प्रॉपर्टी वसूल करून करपाची मागणी एनसीपीन केल्या. होम मिनिस्टर we can safely say is abetting and shielding the guilty people in this case. Builder खंयसरूच ना, कॉन्ट्रॅक्टर ते बोबो घालतात की आरसी आमचो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ही बिल्डिंगाची वन साइड, बिल्डिंग ही कंप्लीट जावंक आसली हें क्लियर जाता. तेन्ना जेन्ना मोडटा तेन्ना तो आरसीसी कॉन्ट्रॅक्टर, आर्किटेक्ट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हे जबाबदार आसता की हितून टॉप पॉलिटिशियन हाचे हात आसा. दोन्ही आमदार एक आता लायसन्स दिला विदिन 24 hours. त्या वर्सा दोन्ही आमदार बीजेपीचे, दोन्ही आमदार चीफ ऑफिसरच्या माथ्यार बसून ते इमिजिएटली लायसन्स घेवन घेतले. पॉलिटिशियन जी आसात तिंचे नांव जर डिक्लेअर जावंक जाय जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन जावंक. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक इतलो खर्च येयलो ते बिल्डींग मोडपाक, हे करपाक, ते करपाक. तेंच्यांनी ते रिकवरीचे कितें केलां आयज पासून एक बोट उगलूंक ना. हाचो अर्थ कितें? मुख्यमंत्रीन सांगलेले सायडीचे बिल्डिंगी म्हणून. जेन्ना मंत्री बिंत्री सगळे भितर पडले, इलेक्शनाच्या फंडाक कितें उलोवप जालें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आनी एक कमिटी दिली. ही कमिटी जी IAS ऑफिसर ज्या रिटायर्ड IAS ऑफिसर इज मोर टेक्निकली देन द GEC who has said site buildings also in danger. आमचो डिमांड आसा freeze all the properties, find out who are the political bosses, sell the properties and recover all the losses that have been incurred by this government. दीपक देसाय आणि प्रदीप नाईक 24 फेब्रुवारी मेरेन कादयेंत उरतले. मडगांवच्या कोर्टान तांच्या जामिनाचेर आदेश 24 मेरेन राखून दवरला. आरोपींच्या वकिलान बिल्डींग कोसळपाक TCP आणि पालिका इंजिनियराक जबाबदार धरलो. ह्या घडणुकेक लागून दीपक देसाय आणि प्रदीप नायकाचेर खुनाचो यत्न केल्ल्याचे कलम लावंक फावो अशें सरकारी वकील म्हणटा. फरारी पालिका इंजिनियराक बेगिनात बेगीन भितर उडोवचें म्हणूनय ताणें मागलें. क्रायम ब्रांचीन 12 फेब्रुवारीक आदलो मुख्य अधिकारी दीपक देसाय आणि प्रदीप नायकाक अटक केल्ली. दोन्ही आरोपींनी जामिनाक अर्ज केल्लो. शुक्रारा प्रदीप नायकाच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. आदोगाद सुरेंद्र देसायन प्रदीप नायका खातीर आर्ग्युमेंट घालो. बचाव पक्षाचो आर्ग्युमेंट. चुकीचे इंजिनियरिंग आणि बांदकामाक लागून बिल्डींग पडली, प्रशासनीक कारणाक लागून न्ही. चावडी काणकोणा कोसळिल्ली बिल्डींग हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्ही. बिल्डींग कोसळपाक TCP आणि पालिका इंजिनियर जबाबदार. मुख्य अधिकाऱ्यान फक्त रिपोर्ट मंजूर केलो. रिपोर्ट तयार करपी TCP आणि पालिका अभियंतो. केशीच्या चौकशीच्या पद्दतीचेर दुबाव, सुडाचे भावनेन केस. भ्रष्टाचार जालाच अशें धरून केशीचो तपास चल्ला. ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाय. सरकारी आदोगादान बचाव पक्षाच्या वकिलाचेर आर्ग्युमेंट खोडून काडले. बिल्डींग कोसळप ही भ्रष्टाचाराची केस, ताका मुख्य अधिकारी जबाबदार. गुन्यांवाक लागून 304 म्हणल्यार खुनाच्या यत्नाचे कलम लागू जाता. फरारी पालिका अभियंत्याक बेगोबेग अटक करचे ते चौकशेन मेतेर जावंक शकतात. हे केशीतले सगळ्यांचे जामीन अर्ज भायर मारचे. मुख्य अधिकाऱ्यान सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्ले. Honorable Sessions Court has today heard a bail application filed by Mr. Pradeep Naik. The bail application of Mr. Deepak Desai has been adjourned at their request. It is fixed on Monday, and this bail application has been fixed for orders on the 24th in the afternoon. Mr. Pradeep Naik is not involved, but we have contended that he is involved. He is involved in the renewal of 3 licenses, which were renewal backdated without any authority of law. He has granted an occupancy certificate for a building which is constructed on a property for which conversion standard was not obtained. It also failed to conduct site inspection. If he was honest, there should not have been all these defects. So we have contended that he is required in custody in order to find out in what circumstances his licenses were issued. Presently they are on 10 days police custody remand. दीपक देसायच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. प्रदीप नायकाच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणेचो निकाल 24 तारखेर दनपारा जातलो. प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. हे केशीत पालिकेचो इंजिनियर अजय नाईक देसायाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी बुधवारा धुकल्ल्या. आरोपी बिल्डर आणि काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमदी नेक्सस आसूये हे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आणि लायसन्स रिन्युवलाचे दुबावीत प्रक्रियेवेल्यान सध्या दिसता असो दुबाव हायकोर्टान घेतला.
निलंबित पालिका इंजिनियर अजय नाईक देसायाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी घेतना कोर्टान हें उलोवन दाखयलें. काणकोण बिल्डिंग दुर्घटनेचेर निलंबित पालिका इंजिनियर अजय नाईक देसायाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर शुक्रारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. सगळे बांदकाम कायदे आनी नेम गुड्ड्याक मारून काणकोण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बांदकाम लायसन दिल्ले अशें पुराव्यावयल्यान सध्या तरी दिसता अशें मत हायकोर्टान उक्तायलां. आरोपी बिल्डरान पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले आसुये अशी शक्यताय हायकोर्टान उक्तायल्या. आरोपी बिल्डरांक अटक करपाक क्रायम ब्रांचीक जमना म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीचेर फोग काडलो. फरारी बिल्डरांच्यो कचेऱ्यो पुणे आनी मुंबय वचून पुलिसांनी तपासल्यात आनी बिल्डरांक अटक करपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात अशें क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टाक सांगलां. अजय नाईक देसायाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर हायकोर्टान निकाल दिवंक ना. सुनावणी बुधवारा जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.